नमस्कार माझ्या मोगाळ इश्टांनो, हांव प्रणाली आनी तुमचे सगळ्यांचे आमचे यूट्यूब चॅनलाचेर स्वागत आसा। आयज आमी करया गोंयचे फामाद पकवान, तें म्हटल्यार प्रॉन्स बालचाव। तर यो सुरवात करया। तर हांवें हांगा अर्द वांटो मिडियम सुंगटाचो घेतला। ही सुंगटां बरी उदकान धुवन तांचो तो काळो धागो आसता तो काडून बरो साफ करून घेतला। आतां हांकां आमी मॅरिनेट करून घेवया। तातूंत हांव घालता अर्दो चमचो मीठ, तुमी हांगा तुमच्या चवी पुरती वापरात। अर्दो चमचो घालता हळदीचो पिठो आनी हें आमकां बरें मिक्स करून घेवपाक जाय। त्या सुंगटांक हळदीचो पिठो आनी मीठ बरो लावन घेवपाक जाय आनी 20 मिनटां खातीर काडून मॅरिनेट करपाक दवरपाक जाय। बालचाव मसालो करपाक एका मिक्सरान घालया 4 ते 5 काश्मीरी मिरसांगो, 2 सुकी मिरसांगो घालून घेता, अर्दो कुडको दालचिनी म्हणजे तिखीचो घालून घेवया, 7 ते 8 घालता लसणीच्यो पाकळ्यो, ह्यो बऱ्यो सोलून घेतल्या, अर्द इंच आल्याचो घालून घेवया, 1 चमचो जिरे, 7 ते 8 लवंगां घालता, 10 ते 15 मिरयाचे कण्ण घालून घेवया। मागीर घालया अर्दो चमचो हळदीचो पिठो, अर्दो चमचो साकर, अर्दो चमचो मीठ आनी हांगा हांवें अर्द वाटी विनेगर घेतला, ते थोडे घालून घेवया। जाय तितलेच घालपाचे, मागीर जाय जाल्यार तुमकां आनी घालूं शकता। आनी हें आमकां बरें वांटून घेवपाक जाय। असो अभया बरो फायन पेस्ट तयार करून घेवपाक जाय। ताजे उपरांत एका कायलीन थोडें तेल गरम करून घेवया आनी ती मॅरिनेट केल्ली सुंगटां एक एक करून अशी कायलीर घालया आनी थोड्या वेळान परतून ही आमकां दोनी सायडींनी बरी भाजून घेवपाक जाय। आतां जर तुमकां सुंगटाचें लोणचें हें आनी चड दीस वापरपाक जाय जाल्यार तुमी आनी 4-5 मिनटां खातीर सुंगटां बरी भाजून घेवपाक जाय आनी सायडीन दवरपाक जाय। तर पळया आमी सगळीं सुंगटां बरी भाजून घेतल्या। ती आतां सगळीं भाजून घेतलेली सुंगटां एका सेपरेट प्लेटीन काडून घेवया आनी सायडीन दवरया। आतां त्याच कायलीन आनी थोडें तेल गरम करून तातूंत हांवें हांगा एक मोठो कांदो असो बारीक शिनून घेतला, तो घालून घेतला आनी हो आमकां बरो तळसून घेवपाक जाय, बरो असो गोल्डन ब्रावन जावपाक जाय। तातूंत मागीर 7 ते 8 लसणीच्यो पाकळ्यो अश्यो सोलून बारीक शिनून घेतल्या, त्यो घालून घेवया आनी त्योय बरो तळसून घेवपाक जाय। आतां लसूण मागीर घालपाक जाय कारण ती नाजाल्यार करपता। आनी हो पळया आमी कांदो आनी लसूण बरो असो तळसून घेतला। आतां आमी तो वांटून घेतलेलो मसालो तातूंत घालून घेवया आनी होय आमकां 5 ते 10 मिनटां खातीर बरो भाजून घेवपाक जाय। बरो असो भाजून घेवपाक जाय। तो मसाल्याची जी रॉ स्मेल आसता ती वचपाक जाय। तो मसालो असो बरो भाजून जाले म्हणटकीर ते मिक्सराक लागलेल्या मसाल्यान आमी इल्लें विनेगर घालून घेवया आनी तें उदक आमी हातून घालून घेता। हांगा उदकाचो वापर अजिबात करपाचो जायना। आतां हो मसालो आमकां बरो असो मिक्स करून घेवपाक जाय आनी 5 ते 10 मिनटां खातीर बरो शिजोवन घेवपाक जाय। फ्लेम सदांच लो दवरपाक जाय। आनी हो पळया हांवें तो मसालो बरो असो शिजोवन घेतला, बरो असो शिजला पळया। आतां आमी तातूंत भाजून घेतलेली सुंगटां एक एक करून घालून घेवया आनी ती बरी अशी मिक्स करून घेवपाक जाय। त्या मसाल्या वांगडा बरी अशी मिक्स करून घेता आनी 2 मिनटां खातीर गॅसीर दवरपाक जाय। आनी हें पळया अशे तरेन तुमचे प्रॉन्स बालचाव किंवा सुंगटाचें लोणचें खावपाक तयार जाल्लें आसा। हें तुमी जेवणा बरोबर किंवा पाव चपाती ताज्या बरोबर बी खावूं शकता। हें खावपाक खूब रुचीक लागता। आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळया अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन, तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।